परमेश्वराक मागणा शेकाशी तुम्ही देवाक सोगिता गाया परमेश्वराच्या माना गिता गायो ना घोडा वैकाळात नाव देवाचे वगोटाचे ताची मोहिमेची गोबो राष्ट्रामध्ये गाजोया सगळ्या बोरसांक घडोया ताची कोटी स्मिता. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयची मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फिलीप आनी आंद्रे पेरेरा आनी सायमन फेर्नांडीस देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरमता काया फेर्नांडीस, मारिया सेलिया लोरेना, एनोश एर्नेस्तो कार्दोसो आनी आपल्या काजराचे वरो समोरमता क्रूज आनी एनावास तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. बाबून कालच्या दिसाक आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आमी समोरमल्या. काळोखाचेर जैत व्हरून पातकाचेर जैत व्हरून मरणाचेर जैत व्हरून जेजून हें नवें जिवीत आमकां फावो केलां. तर हेंच नवें जिवीत आमी दर दिसाक जिवंक आपणावंक जेजूची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन भोक्तीपणी फावो ते परी वांटो घेवंक सगल्या आमच्या पातकाचो आमच्या गुन्यांवाचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची तूक धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां विवाह बनलो म्हजो कन्या सारून सांगता मनान चिंतून ताणून सारून वायट आदारान परवेश सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदां संकवार मोरी सगळ्या देवदूतांकां भोगतात आनी तुमकां बाबा मयनिलो मोशे तत्वेच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklutku, Sumia kaklutku, Krista kaklutku, kaklutku, kaklutku. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताचे इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका धन्यवाद आसा. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेरी
तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उत्सवाक आसताय आमचे मागणी कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवाचे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्यो कासकी करचो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या तारुका पवित्र स्नाना वरवीं मनशाक नवो जल्म दिवन आमचे क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबेच्या समारंभान आमा सोमेसांक तुज्या जिवान उदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थांत साकूंक दिताय. ह्या भावार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जोतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुजाल्याक वस्तेक आसतल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. देवान तुमचे मदें नाजारेचो जेजूक आपणाक मानवलेलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोरियां आनी विस्मितां आनी खुणां केली. ही सगली खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे हातीन केलो आनी समूर्त नासलोल्या मनशा उदेशी तुमी ताका कुर्सार किलावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बानपासांतलो सोडून पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान धरूंक केन्नाच घोडो नजो आसले. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालो ना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुजे विस्वाशी भक्ताक फोंडान कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो परजपती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीच्या एकल्याक आपल्या शिवसनार बसयतलोय म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणो आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवणपण आदी फुडेंच पळयलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडान कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवन केलो आनी आमी सगळे ताचे पुनर्जिवणपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हाताक ताका आतां वयर उबारलो देखून भासायलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हेंच. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासता. रातचे पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच
हांव कोदींच हालो ना. जबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोटा. म्हजी कूड पोरयान सवस्तकायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येता. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदपुरीन जावया. सर्वेस्पराक जय. Survespo तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मादेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्यो सूर्य भिवन भिवन आनी व्हड कुशालकायेन वगत मोडीन आसतना सोमा दिशी सोरशिल्ल्यो कोडसरून दावी दावी ताच्या शिसांक कोडीत करून गेल्यो. आनी ओचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सोरपोटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिल्याक वचात म्हूण सांगात, थंय ते म्हाका देगतले. त्यो वस्तू चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलेले तितलें मुखेल याज्ञिकांक कोडीत केलें. हांणी जाणट्या बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातया येवन ताका चोरयां घेवन गेले. आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आनी आमी ताका समजयतले आनी तुमचेर कांयच जोड येना अशें करतले. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलोले प्रमाणे केलें. आनी ही खबर सुदैवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणो, खालच्या दिसा की पास्काची जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आमी समोरुमल्या. आनी जेजू पुनर्जीवन जावन आमकां थंयसर एक रिती समाधी दिसून येता. ही रिती समाधीन कोणूच ना, कित्याक जेजू पुनर्जीवन जाला. आनीक आयच्या दिसा जावन हीच वाचपा आमी आयकतले. कोण भाशेन पुनर्जीवन जेजू वेगवेगळ्या मनशांक दिसून येता. आनी बाबून आयच्या शुभ वर्तमानान हे आमकां मेळटा की जेन्ना पुनर्जीवन जाल्लो जेजू समाधीन मेळ्ळो ना, तेन्ना हे अधिकारी जुदेव लोक भियेतात. आनी जेन्ना हे चौकीदार जे जेजूचो पारो करूंक आसले, जेजूच्या फोंडाशी आसले आनी तांकां ही रिती समाधी मेळटा तेन्ना ते चिंतूंक पडटात कितें घडलें काय. कित्याक ते जाणा आसले जेजून मेलोल्यांक जिवोवन केलोली. ही भिरांत कडेक तांच्या मनान आसली. जरी तर जेजू जिवोवन जालें जाल्यार आमी कितें करपाचें, ताची कूड तर हांगासर ना. आनी जेन्ना हे चौकीदार तांकां मेळूंक येता तेन्ना हे याज्ञीक, मुखेल याज्ञीक जाणट्या बरोबर एक जमात आपयतात आनी ह्या शिपायांक खूब दूड दितात
आनीक म्हणटात, तुमी लोकांक अशें सांगूंक जाय, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातया येवन तांकां चोरून गेले. आनीक हे दुडू घेवन हे शिपाय सांगलोले प्रमाणे आपलो वावर ते करतात. भाव भयणो, अशें म्हणटात, मनी इज अ गूड सर्वंट बट अ बॅड मास्टर. मनी इज अ गूड सर्वंट बट अ बॅड मास्टर. ह्या मुखेल यादनिकांनी तांचे थंय हे दुडू घेवन एक फोट ती लोकांक सांगतात. जरी तर आदलो कोरार आमी वाचलो जाल्यार थंय आमकां मेळटलें की गिरेस्तकाय म्हणल्यार तुका एक देवाचें देणें. तुका दुडू आसा, तुका देवान गिरेस्तकान पडला, हें तुका देवाचें देणें. पूण जेन्ना आमी नव्या कोरारान भितर सरता तेन्ना कोण भाशेन ह्या गिरेस्तकायेचो तो वापर करचो, कितली गिरेस्तकाय गरजेची, गिरेस्तकायेचें दुसरें रूप कितें तें आमकां हो नवा कोरार सांगतलो. तर भाव भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ते भाशेन आज जायत्या लोकांनी दुडवाचे आशेक, गिरेस्तकायेक लागून आपल्या जिवितांतले जायते कितें सोडलेलें आसा. पयले सुवातेर जायत्या जाणांनी गिरेस्तकायेचे, दुडवाच्या आशेक लागून देवाक कुशीन दवरला. भाव भावाचे, भाव भयणाचे संबंद तोडल्यात, इश्टा मित्रांक ती विसरल्यात. शिकून आपल्या लागीं आसलेलीं मुल्यां तत्वां पासून हे गिरेस्तकायेक लागून जायतो लोक विसरूंक पावलेलो आसा. आनी भाव भयणो, ह्याच विशीं भाग्योन पावलो आमकां दुडवा विशीं जायती शिकोवन दिता. आनी जरी तर ताची चीट तिमोथाक बरयलेली चीट 6 आमी वाचलो जाल्यार जायती शिकोवन भाग्योन पावलो गिरेस्तकाये विशीं दितलो. पयले सुवातेर तो म्हणटालो, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल. सगल्या वायटाचें मूळ म्हळ्यार पयशाची, गिरेस्तकायेची आशा. दुसरे सुवातेर भाव भयणो तो म्हणटा, ह्या संवसाराची गिरेस्तकाय आसलोल्यांक अशें शिकय, तुमी गोरवान फुलो नाकात आनी ओतीर गिरेस्तकायेचेर तुमचो बोरवासो दवरूं नाकात. तुमचो बोरवासो फकत देवाचेर आसूं दी, कित्याक तो तुमच्या गरजांक जाय तितलें भरपूर मापान आमकां दिता. तर भाव भयणो, आज ह्या शिसान, ह्या चौकीदारांनी दुडू घेवन घडयेक ही फोट सगल्याक परगटली, कित्याक स्वत आसलेलें तें तांणी दामून लिपून दवरलें. तर आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आसतना दुडू आमकां गरजेचें. पूण ह्या दुडवाक लागून हांव म्हज्या जिवितान कितें तरी फाटीं दवरता काय? देवाक म्हज्या रोगताचे संबंद, म्हज्या भाव भयणाचे संबंद, म्हज्या इश्ट मित्रांक म्हजी मुल्यां, म्हजी तत्वां हांव फाटीं दवरता काय? आनी थोड्याच वेळान आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान जिवितान कितें गरजेचें, खरी गिरेस्तकाय कितें तें जिसून आमकां दाखोवन दवरला. तो जिसूक आमच्या जिविताची गिरेस्तकाय करूं आनीक आमचे दुडू, आमची गिरेस्तकाय देवाच्या हातांतले देणें कशें मानून घेवंक फावो ते परी तिचो वापर करूंक आमकां कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया. भेटोवने वेळार गायन गावया. निश्कोडोंक निर्मोल उंडो C27 पान 30 आनी 9, C27 पेज 39. Amiga,
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिनी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सवेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण ओळखून आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवी सारकेंच नवें जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तेतूं दोयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखान भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसात. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुणोदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या तोपाशान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरुना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासात सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकार दिवन बावळताचो गूट पुरगुटया. सुमया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्शोणपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शोणपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतले आमा सोमिसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर वीस जालेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर.
आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन दोनडूत आमचो आस्करी बागयोन मिगेल बागयोन जुजे वाज आनी सोर काळी तुका वानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंधोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां कर आनी आमकां ताळणे पडदिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरवाचन ओदेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या तसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासोड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराची पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती चुकली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या देवा तूं सोर बरो. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D27 561 D27 पेज 61. Deva, tu sol.
सगळीं उबी रावया. देवा आमच्या अबू मोगाळ बाबा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें आनी सासणाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घालें. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. ताच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्काच्या उतरां व्हरत्या संतोशाक आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बामडीनो 2-3 कळोवण्यो. पयले सुवातेर आमची PPC वांगडी कोणूय हांगा आसत जाल्यार PPC वांगडी तांणी होली वॉटर तें तयार बेजार केल्लें रातीक तें व्हरूं येता. द बॉटल्स आर दे. कायंडली टेक द बॉटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट टू युअर होम्स होली वॉटर. दुसरे सुवातेर आज आमचो तियात्र सांजे 8 वाजता. आमकां जाय सगळीं तुमी आयलेलीं. आमचोच भाव तो फादर आमचो पिटर वाज आनी ताचे बराबर आमचे सगळीं आमची गांवची कलाकार एक्टींग करतात. बरें तांचे एक्टींग जाता. आमी सगळीं येवया आनी बरे भशेन बसून ते तियात्रांत भाग घेवया. 8 वरांची गांठ मारून आमी तियात्र सुरू करतले. म्हणजे उपकार करून सगळ्यांनी येवचें. एकामेकाक सांगचें. तुमच्याय वॉट्सॅपाचेर घालचें. आसतना आमचो बेजिमेंत सुरू जाता. घरांत आसलेल्यांचेर आशिर्वाद. घरांची वण्टींचेर न्हय, घरांत आसलेल्यांक जेजूच्या पास्कांची कुशालकाय आमी वांटूंक येता. मॉडल स्टेटस लँडस्केप ऑर्चेल गोवा युनिवर्सिटी हांगा एक फादर वयताले सांतिस्म वाडो गाली बोनियन दोंद्रे पाद्री बाट. सो पाद्री 3.5 वरांचेर भायर सोदतले. तांचे बराबर मागणी करून आमी बांटूक घेवया. सांगला ती भाशेन सुणी बी आसत जाल्यार बांदून दवरची वो भितर एका रुमान घालून बंद दवरची. पूण गरजेचें तें आमी सांगाताक मागणी करुया आनी देवाची आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या पास्कांच्या समयार मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्परा. शेवटाचें गायन गावया. जैती वंत जावन येता K11 पान 144 K11 पेज 144. Zoltivonto saunieta Melone noci vonzata Doni Gesù Muktidata Sonia muncia kushakota Deva Bapa Dakaruya Deva Putra Ogoruya Povitratmya Onot Gorya Povitritvi Ketras Deva Deva Bapa Dakaruya Deva Putra Orgonuya Povitratmya